संतोषाची मेटा काढून ताती पुनी पुरपासून सुम्यासमोर येता ताची कृत्या मोठी ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका वैतान दिता ताची कृत्या मोठी ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका वैतान दिता Subis pututi amsu Yusna segasum srakso Yeka sutran tacha संसार रचित सालो आपल्या सारख्या ताने मुनशा कृपी केलो दिगो निसायती बापय तो सर्वांसो संतोषाची मेटा काढून ताती कोणी कृपासून सुम्यासमोर येता ताची कृत्या मोठी ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका वैतान दिता ताची कृत्या मोठी ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका वैतान दिता हे मिसाचें बलिदान बाळो जेजू करगान जावन बेडयता प्रितन डिसोजा तसो पयलो मुसलमान दीस तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागतांव लेगरी आनी लोसी नोरोन्ना हांणी लेविन आनी लुकास हांच्या पयल्या जल्म दिसाक अर्घ मेज दितात तशेंच सेलेस्टा लोर्स रॉड्रिगस तसो चवथो जल्मा दीस रवी आनी जेनिफर लोबो हलैका हाच्या 7व्या वर्साच्या जल्मदिसाक अर्घ दितात लिस्टल कुटिनो हाचो जल्मदीस ऑल्विन जोस्ना डिसोजा 7th वेडिंग एनिवर्सरी साल्वादोर आनी असुमता फर्नांडीस 31st वेडिंग एनिवर्सरी जसिंता डिसोजा आनी कुटुंब अमल आनी रीमा गोन्साल्विस ग्रेटा डिसोजा वलेरिया कोर्टेरो आनी कुटुंब प्रिन्स्टन डिसोजा विक्टर आनी ग्रेसी लस्रादो डेनिस लोबा आनी कुटुंब मॅग्दलिन डिसोजा जोसेफ फेलिक्स डिसोजा मार्टिन आनी वीरा नोरोन्ना पूजा जलन सुनील डिसोजा जिजी डिसोजा लिनेट नोरोन्ना ओलिविया नोरोन्ना रेश्मा डिसोजा विल्फ्रेड प्रीतम डिसोजा जुलियट नोरोन्ना लिओ अविटा एक भक्तीक तशेंच रिचर्ड आनी फ्लोरिन डिकोना रेनिशा ग्लोरिया रेगो आनी स्टॅनी सिसिलिया कार्डोजा रीटा विलियम वाज आनी लोना वाज विक्टर कार्डोजा ॲग्नेस फेलिक्स डिसोजा आनी कुटुंब वॉल्टर पिंटो आनी कुटुंब प्रकाश सल्डाना जेसिंता डिसोजा लिडविन बुतेलो आनी कुटुंब बाळो जेजू गार्गान दिता तशेंच आपल्या प्रत्येक किरेदा बसत मागता डोरती पिंटो लिडविन बुतेलो आनी कुटुंब सिसिलिया डिसोजा एड्रिक डिसोजा आनी कुटुंब पॉल रॉड्रिगसाच्या बऱ्या भलायकी बसत मागता रोशन रॉड्रिगस बऱ्या भलायकी बसत मागता डी मोंते आनी कुटुंब कॅल्विन जेम्स रक्षणे बसोतो देवातावन आदार मागता तशेंच बऱ्या भलायकी बसत मागता लॉरेन्स जाने डिसोजा आनी कुटुंब बऱ्या भलायकी बसतो विनिता सिल्वेस्टर नोवा आपल्या प्रत्येक किर्द्या बसत मागता रायन आनी अनामिका थेरी तारोच्या आत्म्या बसत मागता फिलोमिना आनी जोसेफ नोरोन्ना लेडविन बुतेलो आनी कुटुंब डायस बुतेलो आनी लेविस कुटुंब तांतल्या सरल्या सर्व आत्म्या बसत मागतात कुटुंबांत आंतरल्या बसतो मौरिस पिंटो तशेंच विल्सन फर्नांडीस आनी कुटुंबांतरल्या बसतो नाताल फर्नांडीस जसिंता रेबेल्लो आपल्या बरे भलायकी बसत मागता ह्या सर्व गरजां बसतो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. क्रिस्त ते मुगाच्या भाऊ भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान आमी पवित्र बरे पेटोवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया. काळजंतां दोग धरतल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देव बापाचे उजव्याक बसलाय. सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया. बापा, तुजेर सासा सगळो आमचो विश्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचक. सरेस्वर देव म्हणालो, मनशान एक सुरू आसचें बरें न्ही. हांव ताका फाव तसली सांगातीन करून दितलो. आनी सरेस्वरान देवान धरणीच्या मातयेंतावन सोर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवच्या खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली. जे नांव मनशान हर एका प्राणीक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सोर जनवरांक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सोर मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फाव तसली सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सरेस्वर देवान मनशाक गाड न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात ताणें मांसान भरली. सरेस्वर देवान मनशांतल्यान काडलेल्या बोरीची एक स्त्री रचली, तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हणलें, शेकी ही म्हज्या हाडाची हाड आनी शेकी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन तिका काडलां. देखून दादलो आपल्या बापायक, आवय बापायक सोडता आनी बायलेक एकवटता आनी तीं दोगां एकच कूड जातात. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसली, पूण तांकां लज दिसनातली. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. Ora pinho saltati, nisão subagi, nisão subagi. Silves pura pinho saltati, nisão subagi, nisão subagi. Tuja atang kelyanche, kauntum pautoloi. Subagito sukestani nandang zatoloi. Silves pura piyo saltati, nisão subagi, nisão subagi. Tuji potin asteli takwali pari, tuji burgi meza bonti ती वाढतेली. Silves pura piyo saltati, nisão subagi, nisão subagi. Deva piyo saltelya, esau laptele, सगळे जिन्येक सुख सुखां पोतांका मेळटले.
Sylvesporatni usaltati, nisam supagi, nisam supagi. Sylvesporatni usaltati, nisam supagi, nisam supagi. Alleluia, 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 alleluia. उद्धार सुम्या तुझे सदा वाळता, सासनीची विधीता सुगी वाटे भुसवाडाता जिये कादा दीता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो, तुमच्याही सोवे असो. सामार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. काय जेजू 322 तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. ह्या विशांत कोणाकय कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरोवंक जालें ना. ताचे विशांत एक स्त्री आयकतच ती भितर सरन ताच्या पांयां पडली. तिचे धाकटे दुवेक देंवसार लागलो. ती अनभवती जल्मान सिरोफेनिसिया प्रांताची. आपले दुवेक लागलो देंवसार धांवडयचे म्हणून ती परतूंक लागली. पण जेजून तिका सांगलें, पयलें भुरगीं खावन दादोशी जावं दीत. भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक उडोवचो समान न्हय. ती जाप दिवन म्हणाली, तें नीज धन्या, तरी भुरग्यांनी उडयल्ले उंड्या कुडके मेजा पंदाक आसलेलीं सुणीं खातात न्हय. तोबळ जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वचयत, तुजे दुवेसो देंवसार सुटला. अशें ती घरा पावलेल्या वेळार तिची धूव हांतरुणां न्हिदून आसलेली तिणें देखलें. तिचो देंवसार सुटुल्लो. देवाचें उतर हे जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांगासर कार्मेल गुड्यार एक कार्मेल मॅट्रिमोनियल म्हूण आसा. आनी ह्या मॅट्रिमोनियल सर्विसाक जायतीं जाणां सैरीक सोदून येतात. आनी प्रोफायल्स पळयतना जायते फावटी थोड्यांचे कंप्लेंट आसता, कांय मॅच जायना म्हणून. थोड्यांची सैरीक जाल्यात, थोड्यांच्यो सैरीक प्रोफायल्स येवन 2 दिसांनी 3 दिसांनी जाल्ले आसात, एका म्हयन्या उपरांत जाल्ले आसात, वा आनी थोड्यांच्यो सैरीको एका वर्सा उपरांत 3 वर्सां उपरांत जाल्ले आसात. आनी थोड्यांच्यो 2-3 वर्सां गेल्यार प्रोफायल पळोवनूच आसतात आनी म्हणटात कांय मॅच जायना फादर, मॅच जायना. थोडी म्हणटात चेड्याक घर आसा पूण शहरांत ना, व्हडलेंत आसा.
आनी थोडे म्हणटात शिकप बरें आसा पूण काम तितलें बरें ना. आनी थोडे म्हणटात काम आसा पूण शिकप बरें ना. आनी थोडे म्हणटात सक्कड सोमा आसा पूण घरा आवय बापाय आसात. अशें हर एका संगती थंय एक ना एक रितीन खंयचेंय समाना मॅच जायना म्हणून बगचें आसा. पूण आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर रचनेची काणी आसा. संवसार आनी मनशाक रचल्या विशयांत 2 काणयो आसात उत्पत्ती ग्रंथांत. तातूंत दुसरी काणी आयच्या दिसा आमी वाचली आनी थंयसर बरयणार म्हणटा देवान दादल्याक फावो तसली संगतीण रचून दिली. फावो तसली संगतीण म्हळ्यार कितें? इज इट सेम टू सेम मॅचिंग? न्ही जाय की मॅचिंग खंयच्यान मेळटा? वस्तूंनी मात्र न्ही गे. वस्तूंनी मात्र मॅचिंग मेळटा, मनशां थंय मॅचिंग मेळना. मनशां थंय एकामेका मॅचिंग मेळचें भारी कश्ट वा मेळूंकूच मेळना, वस्तू थंय मेळटा. पूण हांगासर उत्पत्ती ग्रंथ बरयणार म्हणटा देवान दादल्याक फावो तसली पतीण वा संगतीण रचून दिली म्हणून. आमी वाचता दादल्याक मातयेंतावन रचलो म्हणून. दादल्याक मातयेंतावन रचलो आनी देवान हेर सर्व संगती जावं पुरो सुकणी जावं पुरो मनसती तांकांय मातयेंतावन रचले. आनी बरयणार म्हणटा मातयेंतावन रचल्ल्या मनसतींक सुकण्यांक दादल्या मुखार हाडली ताका नांव दिवचे खातीर. पूण दादल्यान कितें केलें? दादल्याक बगलें हें म्हाका मॅच जायना. दादल्यान म्हळें हें म्हाका मॅच जायना. पूण निमाणें देवान ताची बोर काडली आनी स्त्रियेक रचतना तो म्हणटा हें म्हज्या हाडाचें हाड मांसाचें मांस, आमी दोगांय एक. दादल्याक बगोंक ना हें कोणगी दुसरेंच म्हजे थावन भायलें वा परकी म्हणून बगोंक ना. बगार ही जावन आसा व्यक्ती म्हजीच, म्हज्या हाडाचें हाड मांसाचें मांस, म्हजे थावन उपजली म्हणून ताका बगता. आनी थंयसर आमी म्हणटा दादल्याक फावो तसली संगतीण. तशेंच आनी एक उतर तो बरयणार बरयता तीं दोगांय एक जातलीं म्हणून. तीं दोगांय एक जातलीं. कशें एक जातलीं म्हळ्यार काजार जाल्ल्यांचो दोगांय एक जातात म्हणटना अर्थ कितें? खंडीत जावन तांचें चिंतप तांणी चलची रीत तांचें नडतें एकच जाता म्हणून अर्थ न्हय. कित्याक हर एकल्याक युनिकनेस आसता, तांचेंच विभिन्नपण आसता. एक दादलो एक स्त्री कितल्या तरान तीं वेगवेगळीं आसतात, एकच न्ही. दादलो मातयेचो रचुल्लो देखून हर एक स्वाधीन करच्यांत चड ताका आसक्त. हर एक आपणाचे स्वाधीन जे आपणाचे मोठी भितर आसा जे वा आपणाची पदवी हांवें दाखयचे म्हणल्यार ती एक इन्स्टिंक्टिवली वा ताचे इतल्याक ती एक स्वभाव जावन ताचो वाडटा. पूण स्त्री बरी ताच्या बरी जावन काडली म्हणटा आसतना चड आनी चड भितरल्या संगतींत म्हळ्यार काळजाच्या संगतींत कितें संबंद दवरूंक जाय, कसलो संबंद वाडोवंक जाय, खंयच्या रितीन आनेकल्याचें रक्षण करूंक जाय, जोगासानी पळोवंक जाय, ह्या संगतींनी चड स्त्रियेचें मन मुखार वेता. तशेंच दादल्या थंय वस्तू आपणावचे तसली चड आनी चड आशा आसा जाल्यार स्त्रिये थंय आनी एकल्याक संबंद दवरचो, आनीक संबंद दवरचो ह्या विशयांत चड तिचें मन गुंवता. दादलो बांदता नवें सोदता, नवें आपणयता जाल्यार स्त्री जें कितें बांदलें आसा तें पोसता, ताची जतनाय घेता, ताची जोगासाण करता. देखून एका अर्थान आमी समजूं येत दादलो आनी स्त्री जशें काळोख आनी उजवाड. काळोख कितें म्हूण समजचें जाल्यार उजवाड कितें म्हूण समजूंक जाय, उजवाड कितें म्हूण समजचें जाल्यार काळोख कसो म्हूण समजूंक जाय. हे दोनूय सांगता वेता. खंयचेंय एक आसतना एक ना वा एक आसल्यार एक आनी एक आसा म्हणूंक जायना. एक समजचें जाल्यार आनी एक आमी समजचेच. अशें आसतना दोगांय एक म्हळ्यार एकामेका थंय फरक नासलेली म्हणून न्ही. बगार
एकामेका थंय विरोध नासलेली म्हणूनय न्ही म्हाका ती एकामेका पूरक जावन आसची कॉम्प्लिमेंटरी एकामेका पूरक जावन आसची म्हणून अर्थ जाता देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आजकाल सैरीक सोदतानाय आमी चड अशीर मनोभावाची जाल्लीं आसा जायत्या संगतीन मस्त आशीर जावन चिंता सैरीक जाता आसतना ही आमकां मॅच जायना म्हणून निमाणें काजरी जायना म्हणल्यार त्या स्थितीक पावल्लीं आसात कित्याक म्हळ्यार तुमच्याच ल्हानपणांत तुमी गेले जाल्यार एक तुमी आतां 40-50 वर्सांची हांगासर आसात तुमच्या काळार कशें काजार जाताली आमी जाणाव एक रिक्षा ड्रायव्हरा कडेन एक टिचर काजार जाताली एक कुले कामाच्या दादल्या कडेन सडीत शिकली चली काजार जाताली काजार करताली पूण तांच्या मदें केन्नाच उपरांत तुटाफट जाल्ली वा सोडून आयिल्ली वा आनी कितें जाल्लें धाकलें भारी सुवणें थंयसर काजार म्हळ्यार एकामेका भद्राती एकामेकाचो मोग एकामेकाचो हुस्को कुटुंबांचे असले जायत्यो संगती तांच्या मतींत आसले जाल्यान आपणाचें स्टेटस जावं दी वा आपणाचें कितें उणेंपण आसा ताच्या चड कॉन्सन्ट्रेट करचे परस चड करना आमचें तें कितें बरेंपण आसा तें आमी कशें बांदून हाडी येता ताचेर चड महत्व आसलो ताचेर चड दिश्ट आसली पूण आज आमी भायल्या संगतीन आमी कशें मॅच जाता गे म्हणून पळोवन मागीर आमी मुखार सरचें चड दिसून येता आनी अशें जाल्ल्यान भायल्यो संगती जावं पुरो घर वा स्टेटस वा आनी कितेंय हें पळोवन चड आमी काजार करूंक प्रयत्न केल्ल्या वरवीं साबार फावटी ह्यो भायल्यो संगती आमचो हात सोंडवेता आसतना आमचो संबंद उरना एकामेकाचो संबंद तो घट जावन उरना कित्याक आमच्या फावंडेशनांच भायल्या संगतीचेर आसा आमच्या फावंडेशनांच खंयचें उणेंपण आसा ताचेर आसा खंयचें आमचें सकत आसा ताचेर आमचें फावंडेशन पडोंक ना त्या देखून जें कितें उणेंपण आसा तें आमकां एक ना एक दीस वोंड घालता देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी एकामेका फावत असलो संगाती फावत असली संगाती देवान दिल्या म्हणटा आसतना आमी एक समजूंक जाय एकल्या तें कितें अवगुण आसा तो संपूर्ण कर्ण वा गुणांनी बरसोच जावन आसा संगातपण एकल्या तें कितें उणेंपण आसा तें भरती करचेंच आनी एकल्या संगातीचें संगातपण आनी ती जावन आसात फावो ती संगाती आनी संगाती मोगाच्या भावा आनी भयणी हें वाचतना हर एक फावटी हें उतर आमी आयकत आसतना देवान आपणाक फावत आसली संगाती दिल्या म्हणून आयकत आसतना परत देवा तें इतलेंच आमी मागोवंक जाय की आमी पळोवचें एकामेकाचें उणेंपण न्ही बगर आनी एकल्यान म्हाका कशें भरती केलां आनी एकल्यान म्हाका कशें भरती केलां हें भोव गरजेचें कित्याक आमचेच तकी आमी संपूर्ण न्ही पूण आनी एकल्यो वा आनी एकली आमकां संपूर्णता हाडटा आनी हाचे वरवीं देव सांगाता एका कुटुंबाची आवयची बापायची दादल्याची स्त्रियेची सोडवण करता हें आमी समजूंक जाय आनी ह्या प्रकार आमचें जिवीत मांडून हाडतना सोमी देव कुटुंबां सांगाता आसता जोड्यां सांगाता आसता आनी कितें उणेंपण जाल्यार थंयसर भरती करची तसली प्रक्रिया चलता आनी त्या देखून खंयच्याय घडये एकामेका तें उणेंपण आसतना आनी एकल्याक तें भरती करचें ती एक प्रक्रिया चलतना सर्वेस्पर देव त्या कुटुंबाक आशिर्वाद घालता असल्या चिंतनांनी आमचें कुटुंब जियोंक सांगातपण जियोंक देवाचो आदार मागया आडुराया कामिकांची दयाळ मुगाळ बापा बाकी गोठरी आयाव येतरी काणी करपून तुका वाय मुडो तुका बेटो दिता मोकाळसाचो समर्पिता स्वीकार कर सोन्या म्हाका तांचे तुजे बेसा तांचे
तुझे bisa Wai nundo tuka suko kita Mukai sasu asmo kita Svikar kesunya matau Wotam tuझे bisa Wotam तुझे bisa म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रच्या देवाक सरीसपो देव म्हणून घेवं. मोगाळ बापा आमच्या रसनारा हो वोंडो आनी ताका वायन बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमचे असक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलाय तेंचें बाण आमच्या आत्म्याकी सासणाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परा देवो अर्धा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नेदीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सगळे रचना नवे करून तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सस्तीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Puvit, puvit, puvit Dâlbarațul सर्वेस्पर tu Sărgai somsa Bălai tuja Vârbaua Vân sărgi tu ca Vân sărgi tu ca सर्वेस्परा नावे Vân sărgi tu ca Vân sărgi tu ca बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें वुडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंचे. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च
नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarto sogot pergatoya. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन स्फोटाचे आमच्या सोड जायचो मिया जीवाच्या सर्वंतारा जीवाचे बोंग जे क्रिस्ताचे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो म्हणटो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मरे देवाच्या माये सांगाती सांजू जयती सोपती भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुमयान शिकयल्ले मागणें सांगाता म्हणून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवरशा नात्रेंतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सगळे आसो. एकामेका सोमयाची शांती वांटून घेवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुमी तुमचे मुखार फावना तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता.
जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा हें म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुका राखो जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या अक्रेता सेवच्याक तुका प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका गुंड्यांत आनी एकेकालशींत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू समें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सरवणे खातीर सुफळ कर. होचो जावं आमचो संतोश हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबी आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेना.
मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमय जेजू मनशांचो इश्ट जावची येयलो सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गोण करून दैवीक वयस म्हळें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां मोगाचें बाळू जेजू ते आमची ते संवाद उबारया विविध पिढे धांवन वळवळच्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया जावं पुरो आमच्या कुटुंबांनी गांवांत परगांवांत खंयसर तीं आसात तांच्या कश्टांत बाळू जेजू तांकां आदार दिवन दिवन मागया मागीर आमी आस्पत्रेंत आसच्या आमच्या भाव भयणी पासून जावं पुरो विविध रितीच्या पिडेद्वारे कॅन्सर जावं पुरो आनी हेर पिडेद्वारे विशेष रितीन कश्टांच्या ह्या भाव भयणी पासून मागया परगांवांत वावर करच्या सर्व भाव भयणी पासून ह्या घडये मागया तांच्या वावरांत तांकां तिरासाण लाभोंक सर्व रितीचें रक्षण लाभोंक बऱ्या भलायकेन तांकां सांबाळूंक पाळो जेजू थंय आमी मागया सर्व जोड्यांक काजारी बेसांत एकामेका सांगात मोग आनी रक्षण मेळोवंक आमी मागया आयच्या दिसा जांकां आमी मेळटा तांकां देवाचे आशिर्वाद ह्या घडये आमी मागया आमच्या मुखांत बाळो जेजू तांकांय आशिर्वादीत करूं दी म्हूण मागया ह्या कार्मेल गुड्यार वस्ती करच्या सर्व ह्या संघा पासून भावां पासून आमी मागया सांगाता मागया हे भगवान जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी हाच्या भितरान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक केलोलो आसता तुका फाती निरलो मारतल्या स्मेस तांगते नायक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी जावं सरकार तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पोत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरले तुजे सांगाता स्त्री अमित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू आनी देवाचो पोत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरले तुजे सांगाता स्त्री अमित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू आनी देवाचो पोत मनीस जालो नमान मरे कृपेन बरले तुजे सांगाता स्त्री अमित तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे ये आज पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतेचे दीस घाल म्हण तुजेर मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतेन बरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या आत्रेगार मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमच्या वयले सब कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन बाळू जेजून केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी अर्गां दिवन सांगता म्हणया
हे भो उदार बाळोक जेजू तुझे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्ल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळती आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजोबांच्या इमाची मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सब लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दित आनी तुजी खळांतली देवीक मजत सोडून दित सब स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जिसू आमेन बाळू जिसू आशिर्वाद ह्या घडी आमी मागून घेवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सभे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासमेची येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमी ताचे बरी जाव तूं आमचे बरी जालो आमकां वयर उबारो तूं पातळाक देवलो पातकाताव सुटोवच्या बलयेची शेळी जालो दिपोणाक वांटो दी दीव मनीस जावन आयलो जेजू बाळका लाल्यो मागता तुज्या सैमाक बदल आमकां जेजू बाळका लाल्यो मागता तुज्या सैमाक बदल आमकां मुखार पुत्रा सोवे आमकां शिवाकी आमकां आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे